योग्य प्रक्रिया पाळूंक नाशिल्ल्यान चालू आशिल्ली बसका रद्द करपाची मागणी महाजनांनी केल्ल्यान बोडगेश्वर समितीची बसका सलग दुसरे खेपे स्थगीत केली। समितीच्या ताळेबंद आनी हेर गजालींची चौकशी करपा खातीर चवथी उपरांत कोर समिती तयार करतले। संस्थानाची सभा सर्वसाधारण सभा ही 2 वेळा कॅन्सल करची पडली। कॅन्सल करपाच्या मागचे कारण हे महत्वाचे आसा। तर हो जो व्यवहार जो चल्ला महाजनांक विश्वासान न घेता जो कारभार आज पर्यंत जो चल्ला तेका लागून ही सभा तहकूब करची पडली, कॅन्सल करची पडली। ही आजच्या देवस्थानाच्या इतिहासातली ही सगळ्यात वाईट गजाल जाल्ली आहा। म्हणजे जो कारभार आनंद भाईडकर त्याच्या अध्यक्षाखाली जो कारभार चालला हो कारभार जो आसा हो बेकायदेशीर कारभार आसा। तेका लागून ही परिस्थिती आज निर्माण झालेली आसा। आणि शेवटी आमकां सांगचें पडलें महाजनांक की 2019 ते आतापर्यंत मिनिट्स म्हणटा ते मिनिट्स बुकान बरयल्लेच ना, फक्त महाजन उपस्थिती आहा तेंच्यो सही आसा। आणि ह्यो गोष्टी ज्यो बेकायदेशीर आसा त्यो बेकायदेशीर आनी फुडें बेकायदेशीर करपाचो प्रयत्न जो हेंचो आसा हो महाजनाच्या समोर सगळ्या महाजनांक हो हाडून पडलेलो आसा। आणि तेका लागून तेका ही मिटींग जी आसा ही परत कॅन्सल करची पडली। 2019 ते 2022 हेका बजेटाचें एप्रुवल ना। हो हिशोब जो आसा हो हिशोब बेकायदेशीर आसा। हांगा जो ऑडिटर आसा हो ऑडिटर जनरल बॉडीन अपॉइंट केल्लो नसल्या कारणान ह्यो गोष्टी निर्माण जाल्यो।